नमस्कार. V4 वीक्षकांक आमच्या कोंकणी समाजांतली तालेतां ह्या एपिसोड नंबर 1 हांचे तावन स्वागत. हांव रेमंड डिकुना आयचो सैरांग सुदारसोचो हांगासो येजमानी. परवांच्या आयतारा आमच्या कोंकणी समाजाचे एक मोलादीक तीख मंगळूर कॅथोलिक कोऑपरेटिव्ह बँक MCC बँक हाका चुनावण चलता. आपल्या मुखल्या 5 वर्सांच्या अवधेक एक समर्थ आडळित मंडळी रचचें हें काम आमच्या कोंकणी समाजाचें. सकाळी 9 तावन 4 वरां पर्यंत हें चुनावणेचें काम संत आलोशियस हायस्कूल लायट हावस हांच्या त्या हॉलांत चुनावण चलता. कोंकणी समाजाचें तीख 16 ब्रांच आसले, शाख्या आसले. दक्षिण कन्नड आनी उडुपी ह्या दोनी प्रदेशांनी फामाद फाटल्या 106 वर्सां जावन हे बँक उबें आसा आनी क्रिस्ती समाजाच्या आमच्या उदेंतीचें रोम मंगळूरच्या हेम्याचें हें बँक परत चुनावणे वयत आसा. 27,000 20 आनी 7,000 सदस्य आसचे हें बँक आज परत चुनावणे घेतना तांतल्या थोड्यांक तरी आमी विंचून हांगासर तुमकां दाखय जाय आनी मुखल्या टिमाक कोण म्हणून तुमी आलोचन करतना थोडे तरी गोत आसूं जाय म्हणल्या उद्देशान इमिडिएट आदलो उपाध्यक्ष वायस चेअरमॅन ऑल्विन पॅट्रिक पत्रावो समाजीत एक नांवाडी मनीस ICOM असो केंद्रीय अध्यक्ष जावन आसलो, लायन्स क्लबाचो व्हडलो हुद्देदार जावन आसलो आनी तितलें मात न्ही 5 वर्सां आपल्या MCC बँकाच्या हेळिल्ल्या कामात भोव बऱ्या रितीन फ्रांसीस कुतिनो चेअरमॅनाच्या मानताकाल भोव बरी जणवाय जोडलो. एक व्यक्ती ताच्या टिमाक काण घेवन चुनावाक रावतना आमी ताका हांगा आपोवन हाडलो आनी तो खुशेन हांगा वपला येवंक आनी सांगता कॉनी टिचर आसा, सांगता LICचो पिटर आसा. पत्रावळ साहेब तुमी हांगासर ह्या सगळ्या टिमा कडेन आसल्यात. आदल्या टिमान तुमी फ्रांसीस कुतिनो वटून रावल्यात आनी ह्या फावटी तुमी इंडिपेंडंट एक टीम कर रावल्यात. तुमच्या मुळावो उद्देश हे टीम करचो मुळावो उद्देश आनी बँकाची दिशा कशी व्हरूंक तुमी शकतात म्हणल्या विशयान सांगा. तुमच्या अनुभवाच्या उतरांनी सांगा. फाटल्या 100 वर्सांनी बँक प्रगतीच्या मेटांनी चल्ला तें निज खरें, पूण त्या प्रगतीची मॅट ती धांवणी इल्लीशी स्लो म्हणून दिसता म्हाका. त्या देखून हो म्हजो पंगड एक नवो पंगड आनी तो अनुभवाचे मनीस आसात, युवा जाण आसात, शिकपी आसात, तालेंतवंत आसात, समाज सेवेंत येळिल्ले आसात. एक संपूर्ण टीम अनुभव आनी मुखलें एक आमचें विजन आसा. 2028 बरो एक चेअरमॅन आनी वायस चेअरमॅन तो युवक जायचे. आतां 10 वर्सां आतांच्या 13 जाण आमचे एक 13 जाण युवक जाण आसात. 13 जाण राय म्हणचे आमी तांकां 2028 आमी तयार करन आसा. कित्याक म्हळ्यार आतांचें बँकींग म्हळ्यार तें SMS बँकींग, इंटरनेट बँकींग, न्यू टॅक्नॉलॉजी येवन आसात आनी तेला एका क्षेत्रांत युवा जाण जायचे, येळिल्ले जायचे म्हणून म्हजे अभिप्राय. आदल्या 5 वर्सांनी तुमी वायस चेअरमॅन जावन आसल्यात. तुमच्या बँकाची प्रगती खंयच्या तर तुमी व्हरून गेल्यात आनी खंयच्या लेवलार म्हळ्यार ते तुमी येतना कशी आसली, खंयच्या लेवलार व्हरून गेले, मदें ताका आयिल्ले तोंदरे कितें हाच्या विशयांत इल्ली गणवाई वांटल्यार मुखल्या दिसांनी तुमी कितें करतात म्हणून एक अंदाज जायत कोणा. एक विशय सांगचे जाल्यार आमच्या MCC बँकाचो आपत बांदव म्हण येता तो श्रीयुत मेल्विन डिकुना 2008 इस्वेंत आमचें बँक संकश्टाक पडलें. ते एक मर्जी जाता म्हणलें आसलें, डेपॉझीट पाटी काडटले,
आनी RBIन सबार रेस्ट्रिक्शनां घाल्लीं आमचे NRI परमेश पाटी काडले आनी ते मर्जी जाता म्हणल्यार सभा जाणांनी डेपॉझिट काडलें पूण 2008 इसवेंत श्री मेल्विन डिकोना आनी ताची टीम तांणी ह्या बँकाक एक नवी दिशा दिली, नवी वाट दाखयली. पडून येवचे बँक ते परतून एक हळ्ळे काडल्या. कित्याक म्हळ्यार जर तर ताच्या मुखेल्यान ती जबाबदारी काडनातल्यार आज आमचे MCC बँक एक आळवून येते हय. पूण ताणें काडिल्ली मेहनत आनी 2008 आनी 2013 पासून ताणें एक बरें एक नायकत्व एक लिडरशीप दिलें एक बँकाक. 65 करोड आसल्या बँक त्या टिमांत हांवूय आसलो. देखून म्हाका 65 करोडाचेर NPA सड जावन स्टॉप जाल्लें ट्रान्सॅक्शन्स 400 करोडाक आनी त्या टिमाक मंगळूरचो धर्माध्यक्ष अधिक मनाधिक दोतोर एलोशियस पावल डिसोजान दिल्लें बॅकींग. ताची पुराय अकावंटां बँका भितर हाडन ताचे रिलीफ फंडाचे अकावंट हाडन ताणें दिल्लें बॅकींग आमी केदाळे विचरून उजो. कित्याक म्हळ्यार एक बुडलां म्हणल्यार खबर जाल्ल्या बँकाक हाडन पुराय अकावंटां शिफ्ट करचें एका साहेबान ताच्या चॅरिटींतली. म्हळ्यार ते एक व्हडलो विशय तेय केले आनी 400 करोडाक येवन बँक ताच्या उपरांत मेल्विन ताच्या खासगी कारणां खातीर तो सोडून गेलो. ताच्या उपरांतल्या ग्रोथा विशयाच्या उपरांतल्या टिमान तुमी आसले सांगा ताच्या उपरांत कितें जालें. फाटल्या 5 वर्सांनी जावंक पुरो बँकाची डेपॉझिट जावंक पुरो म्हळ्यार 2013 मार्च म्हयन्यांत कितें आसलें आनी 2018 मार्चाक कितें आसा तातूंत जावंक पुरो डेपॉझिट जावंक पुरो, लोन्स जावंक पुरो, रिजर्व फंड जावंक पुरो, शेअर कॅपिटल जावंक पुरो तातूंत प्रोग्रेस जाला. तशेंच एक ATM स्टार्ट केला आनी सुमारे 500 ATMाक आमी परमिशनां मारिल्लां. NPA लेवल उणें जालां. बँकाचेर विश्वास सोडला. बँकाचें मूल फावंडेशन घट जालां आनी लोकांक एक विश्वास आयला ही आमचे बँक आनीक मुखार बरें करतली म्हणलो विश्वास आयला आनी सबार आमी बरीं कामां केल्यांत त्या बऱ्या कामाचो प्रतिफळ आमी मुखल्या दिसांनी खंडीत जावन आमी पळोवंक मेळटलो म्हणून म्हजे भरोसो. तुमच्या त्या वायस चेअरमनाच्या काळाचेर तुमी सडीत वेळ येवन बँकांत काम करतल्यात म्हणून आयकलां हांवें. म्हळ्यार सडीत कित्याक म्हळ्यार तुमचे उद्यम तुमी सगळ्या कुटुंबाक घेवन उद्यम करता. म्हळ्यार तुमी एक आज मायक्रो फॅमिलीच्या टायमाचेर मॅक्रो म्हळ्यार सगळे एक तुमी कुटुंबूच एक सांगाता व्हरतात. आमी चेअरमॅनांक कंपेर करचें जाल्यार मेल्विन डिकोना ताच्या सगळ्या कुटुंबाक सांगाता दवरून काण घेवनचो मनीस. त्या देखून ताणें ते सगळे बँकाचे सगळ्या हिशेदारांक सांगाता दवरून इम्प्रुवमेंट करूंक जालें. फ्रांसीस कुतिनो तातूंत काही उणो ना. त्या कुतिनो पदावांत ताच्या भावांक आनी पुरा काण घेवन थंय बरें सकट भावांक सांगाता दवरून एक व्हडली फॅमिली करन आसा. तुमी तुमच्या सगळ्या फॅमिलीक एक जालें भावांक सांगाता दवरून एक तुमी म्हजो एकलो तुमगेर येता सगळे कुटुंब वयर सकयल परत तुमचें व्हडलें घर आनी तातूंत सगळे कुटुंब रावता म्हणून बरें खुशेन सांगता तितली जाणां आतां तांगेर कित्याक म्हळ्यार आमी पुरा धाकट्या फॅमिलीन आसले तुमी पुरा व्हडल्या फॅमिली रावचे. एक बँक त्या आयडियोलॉजीन कशें पळयतात तुमी. म्हजें एक कुटुंब म्हणल्यार कशें म्हज्या कुटुंबाक हांव मान्यता दिता, म्हज्या कुटुंबाचें बरेंपण पळयता. तशेंच समाज एक कुटुंब, MCC बँक म्हळ्यार एक कुटुंब. हांव खंयसर वावर केलां जावंक पुरो ICYMांत, जावंक पुरो लायन्स क्लबांत, जावंक पुरो MCC बँकांत. तें म्हजें कुटुंब चिंतचें ताच्या उदारकते खातीर ताच्या बरेपणा खातीर दीस रात चिंता आनी फाटल्या 5 वर्सांनी हांव सूक्ष्म तरान ऑब्जर्व करता. कित्याक म्हळ्यार हांव वायस चेअरमॅन की फाटल्या 5 वर्सांनी सूक्ष्म तरान हांवें अवलोकन केलां आनी मुखार कितें करी जाय म्हणून स्पश्ट आसा. खंयच्या वाटेर वचचें, कशें अभिवृद्धी करी जाय आनी कितें बदलाव हाडूंक जाय म्हणून म्हणजे स्पश्ट आसा. आनी म्हज्या ह्या वर्साच्या चुनावण प्रणाळिकेंत सकट हांवें केलां कितें ब्रांचां करीचे, कितले डेपॉझिट आसीचे 5 वर्सां उपरांत, कितले लोन्स आसीचे, कितें रिजर्व फंड आसीचे आनी आमकां CSR आसा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सुमार 66 लाख CSR दिवचे पडटा. CSR पयशे आमच्या बँकांत आसात. सुमार 1 करोड घालून एक
ग्रुप हावजींग प्रोजेक्ट करचे म्हणून म्हाका एक वरती एक आशा आसा कित्याक म्हळ्यार म्हळ्यार दुबळ्यांक घरां बांदून दिवचे कोणी म्हणे आमच्या दक्षिणा भितर कोणी म्हणे एक जागो दान दिल्यार आमचे पयशे घालून आनी सबार बरे मनाचे मनीस आसात आमच्या दक्षिण कन्नडांत तांची कुमक काणकोन एक 10-15 जाणां एक ग्रुप हाऊस करचे म्हणून म्हजे आलोचना आसा खंडीत जावन देव आशिर्वाद घालतलो लोक म्हजे सांगात मेळटलो इशेदार आनी आमचे कस्टमर्स आमचे सांगात आसतले म्हणून म्हजो भरवसो आसा. तुम्ही तुमच्या एफटीच्या टीमाक वयतना युवक सुमार जाण आसात हांगा दिसतात आनी सदारण तुम्ही एक जालें म्हळ्यार मुखेल जनरेशन तुमच्या सांगत आसा म्हणल्या बरी आहा एल्डरली म्हळ्यार तुमी एकूच म्हणल्या बरी आसात ते खंयच्या लेवलाच्या खंयच्या आलोचनेचेर तुमी अशें दिसलें एक कितें म्हळ्यार हांव खंयसरी वावर करता जाल्यार थंयसर हांव मुखेलेक तयार करता म्हणजे एक ल्हानशें कारखानो एक मुखेलेक तयार करचो कारखानो म्हजो उद्देश आनी हांगासरी म्हाका एक मुखेल्यांक तयार करचें म्हणून आसलें आनी ताचे पैकी एकलो जो आसा मनोहर डायस पुत्तूरचो तो मंगळुरूच्या जी मनी संस्थेंत लिडर जावन आसलो आनी तो राजीव गांधी एक्सलन्स एवॉर्ड मेळ्ळा कित्याक म्हळ्यार तो क्रिस्टोफर ऑटोमोबायल्स पुत्तूर आनी क्रिस्टोफर इन्शुरन्स पॉयंट हे संस्थेसून व्हरता ह्या संस्थेंत सुमार 150 जाण कामेली आसात. हो हो ह्या संस्थेंत काम करचें जाल्यार ताका सरकाराचे हरी एक नियम कळत जाय जावंक पुरो वॅटा विशयांत जावंक पुरो प्रॉपर्टी टॅक्सा विशयान जावंक पुरो GST जावंक पुरो CGST जावंक पुरो इन्कम टॅक्स जावंक पुरो हरी एक आनी लेबर लॉस जावंक पुरो हरी एक कानून आनी नियम कळत जाय पडटा आनी हो तरणाटो ताचे एक महत्व संजय प्रायर हें करून शिकला आनी खंडीत जावन हो एक आमकां एक एसेट मुखार एक एसेट जावंक साध्य आसा आनी जॅक्सन एरिक डिकोस्टा हो 2016 आनी 17 इस्वेंत भारतीय कॅथोलिक युवा संचालन केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष जावन आसलो. ताचें शिकप मास्टर ऑफ कंप्युटर एप्लिकेशन आनी तो SCDC बँकांत म्हळ्यार SCDC बँकांत आनी जेनीत कंप्युटर्स आसा SCDCचे कोर बँकिंग पळोवनचे जेनीत कंप्युटर्स आनी जेनीत कंप्युटर्स तर्फेन वो SCDC बँकांत काम करता आनी आमच्या MCC बँकाचे 16 शाखे पूण वो युवक म्हटल्यार 7 वर्सां जावन 106 बँकाचे शाखे आसचे कोर बँकिंग SCDC बँकाचे कोर बँकिंग बेनिफीट जाता म्हणजे तसले मनीस आमकां बेनिफीट जाता आनी खंडीत जावन तो आमच्या संस्थेक एक आस्त एक ल्हान ब्रेक काण घेवया आमी कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां कार्यक्रम आमी मुखार सुरू येता पळया V4 तुमच्या माहिती खातीर MCC बँकाच्या ह्या मुखेल्या चुनावाच्या खातीर. वीक्षकांनो परत कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां V4 न्यूजच्या कार्यक्रमाक तुमकां परत स्वागत. आमच्या मध्ये आसात आल्विन पॅट्रिक पत्रावो ह्या टिमाचे मुखेली आणि ते दोघांची परिचय सांगते असले. आमच्या मध्ये हांगाच येवन बसल्या विजयची आपल्या जिवितांत शिक्षकी जावन आसली आणि लाखांनी विद्यार्थींक रुता केली. ह्या समाजाचे बरे मनीस जावन बरे मुखेली जावन रुता केली. कॉनी टिचर हांगाच रावता. कॉनी टिचर तुका स्वागत. तूं मोनकर रिटायर्ड जाल्या उपरांत ह्या MCC बँकाच्या निर्देशक जावन रावल्याय. तुझे अकाउंट MCC बँकांत आसा म्हण चिंता आनीक डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोस आउट गोता म्हणजे मस्तपटी ते काही गोतून नासले निर्देशक जावन रावतात आणि मस्तपटी ते गोतून आसतना टर्यामी जाल्यार जालें म्हणून करतात. तुमी माहेत वत आनी गोत्ता आसले. सांगा तुम्ही खंयच्या उद्देशान आल्विन बाबाच्या सांगात रावल्यात. V4 चॅनलाच्या सर वीक्षकांक मुझे प्रणाम. परवा जावंक आसच्या ऑगस्ट 26 9 तावन 4 वरां म्हणसर जावंक आसच्या मतदानांत हांव आल्विन पत्रावो टिमांत एक स्पर्धीक जावन रावल्या. तुमकां सर्वांक गोत आसा म्हजें नांव लंब आसा कॉन्स्टन्स कामलिठा सल्डाना. पूण समाजेंत हांव सगळ्यांक कॉनी टिचर म्हणूनच नावाडल्या.
म्हणजे हांव इजय फिरगजेची इजय फिरगजेच्या गौडीक परिशदेची कार्यदर्शी जावन वावुरता. इजय फिरगजेंत एका वाड्याची गुरखान जावन वावुरता. तशेंच 30 आनी 8 वर्सां हांवें शिक्षकी जावन काम केलां. इजयंत, बजालांत, तशेंच बोंदेल, मागीर सरीसुमार 18 वर्सां दुबायंत हांवें म्हजो सेवा दिल्या आनी वावर केला. आनी आज हांव ह्या ऑल्विन पत्रावोच्या टिमाक कित्याक स्पर्धीक जावन रावल्यांगी म्हणून हांव सांगूंक तुमकां आशेतां. एक ऑल्विन पत्रावो एक बरो लिडर आनी आमी टिचरां केदाळय तुलन करता. आनी समाजांत जर तर आज समाज बरी जाल्या जाल्यार ह्या समाजाची उन्नती आसा जाल्यार ती सर्व शिक्षकांत हांव. आनी त्या देखून हांवें ऑल्विन पत्रावो लागीं उलयतना म्हजे थोडे विशय हांवें ताचे लागीं दवरले आनी ताणें म्हाका समजावलो तो. आनी म्हजो मेन उद्देश जावन आसा स्त्रियांचें सबलीकरण. मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा स्त्रियांच्या सबलीकरणाची मोस्ट गरज आसा. कित्याक म्हण सांगल्यार स्त्रियां वरवीं मात्र एक समाजाची उन्नती जावंक पावता. आणि एका स्त्रियेचे कष्ट कष्ट कितें पळोवंक वय वय वय. आनी हांव प्राथमीक इस्कॉलांत शिक्षकी जावन आशिल्ल्यान म्हाका स्त्रियांचे कश्ट, भुरग्यांचे कश्ट, कुटुंबाचे कश्ट कितें म्हणून हांव समाज समजल्या. आर्थिकतेच्या विशयांत बरें वय खंडीत जावन तेंच मात्र न्ही, त्या थोड्या कुटुंबांक उरिल्ल्या बँकांनी गेल्यार लोन मेळना, तांकां कोणी समजोवचें ना. तली स्थिती हांवें पळयल्या आनी त्या वेळार हांवें तांकां कुमोक केल्या. मुखल्या ह्या बँकान तुम्ही कितें ताच्या खातीर स्किमा करूंक रेडी आसात की? हांव स्त्रियां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर, आमच्या युवजनां खातीर. अळे पळय आतां आमचे युवजन एकच कितें मागीर इल्ले शिकप जोडटात. थोड्यांक न्हीद जावन मुखल्या शिकपाक वचूंक रिणाची गरज आसा, लोन गरज आसा. ते आमी खंयच्या खंयच्या बँकांनी वचून परातीचे पडटा. त्या देखून म्हजी एक आशा आसा की तेंगे म्हळ्यार भुरग्यांच्या युवजनांच्या शिकपा खातीर आमी कितें करयेत तें हांव आमच्या लिडरा लागीं उलयल्या. तशेंच स्त्रियांचे मुख्य जावन स्त्रियो बऱ्यो जाल्यो जाल्यार सगळे समस्येत निवारण जाल्ल्या बरी. तो एक म्हजो व्हरतो उद्देश. देव बरें करूं कोणे टिचर तुज्या ह्या विचारांक. आनीक रिटायर्ड जाल्या उपरांत दुये सांगता पुता सांगता दुबय गी आनी किंग वचून आरामेरासच्या ह्या टायमाचेर तुमचो एक अमूल्य टायम कोंकणी समाजा खातीर दिवंक तुमी मुखार आयल्यात. तुमकां देव बरें करूं. तुमी ऑलिन बाब तुमी मुखार सोन तुमच्या उरल्या टिमाचे इंट्रोड्यूस करतल्यात. तांच्या विशयांत परिचय परत सांगा, कित्याक म्हळ्यार उरले जाण आसात हांगासर रावतले. एक मिलाग्रेस कॉलेजीचो प्रिंसिपल आसा. आमी केदाळे उडपी म्हणल्या तक्षण डॉक्टर जेरी म्हणचे आमी एका कितें म्हळ्यार मिलाग्रेस कॉलेजीचे प्रिंसिपल. आनी ताचे सांगता नेरी कर्नेलियो ही सेम लेवलाचेर येता. एक ती दोगांची सत्री ताच्या पंदा उरले पुरा तेंचे कॅथोलीक सभे जावं दी या इतर कितेंय आमी पयलेंतान उलयतना हे दोग म्हळ्यार एक उरल्या उंचल्या मट्टाचेर डॉक्टर जेरी एक एलायट पर्सन आनी सांगता नेरी कर्नेलियो उपरांत प्रिंसिपल जालो. म्हळ्यार उपरांत तुमी नेरी कर्नेलियो किविन्सला उडपी म्हळ्यार आमकां एक पयशिलो आनी आमचे ते एक ब्रांच आसा. ब्रांच आमी एक ते म्हाका दिसता एक डिविजनल ब्रांचा बरें आसा. डिविजनल होल्ड म्हणल्यार बरें आसा. कळ्ळे प्रॉस्पेक्टस जे नेरी कर्नेलियो विन्सले. एक म्हळ्यार डॉक्टर नेरी कर्नेलियो तो डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट. तो पॉलिटिकल सायन्सांत पोस्ट ग्रॅज्युएट आनी तो संविधाना विशीं ताका चड माहीत आसा. आनी एक तो पोस्ट ग्रॅज्युएट इन इकॉनॉमिक्स आनी तो डॉक्टरेट मेळ्ळा ताका प्रसिद्धी. आनी सबार लेखनां सबार पत्रांनी राजकीय विशयांत, संविधाना विशयांत, मागीर अर्थशास्त्र विशयांत ताणें बरयलां. आनी टिचर्स कॉर्पोरेशनाची सेवा दिल्या. म्हळ्यार ताका बँकिंगा विशयां गोत्त आसा. आनी करावळी क्रेडीट कॉर्पोरेट सोसायटीचो ताचो स्थापक संदो आनी तशेंच पिरगजेंत तो उपाध्यक्ष आनी सबार संघ संस्थांनी ताणें सेवा दिल्या.
ताजे करून तुम्ही उडपीन तो बरो होय. ताका ताका चड माहीत आसा होय. दुसरे कोण आल्यार ताच्या उपरांत येवचे म्हणल्या बरी तुमकां होय, होय. ताच्या उपरांतले कोण आसा डॉक्टर जॉन क्लारन्स मिरांदा तो डॉक्टरेट प्रशस्ती मेळ्ळी ताका आनी तो इकॉनॉमिस्ट तोय आमच्या कॅथोलिक बोर्ड ऑफ एज्युकेशनच्या 4 कॉलेजींनी पुत्तूर सेंट फिलोमिना कॉलेजींत मड्यांतारांत आनी शिरवांत तशेंच पॉम्पे कॉलेजींचे प्रिंसिपल जावन रिटायर्ड जाला आनी समाज सेवा करची ताची पयली जावन एक आशा इगर्जींत जावन दी वार्डे मठांत जावन दी आनी तूं गोळीक मंडळ जावन दी आनी क्वायरांत जावन दी सेवा करन आसा आनी एक युवा जाणांक ते भविष्य रूपीत करचे विशयी ताका एक 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 हें आसा कलंक म्हळ्यार एक विजन आसा युवकांक कशें मॉड्यूल करचें होय. म्हळ्यार तुमच्या आतां मुखेल कोण तुमकां परवा निर्देशक जावन बीन जावन आयल्या उपरांत आयले जाल्यार तुमी युवकांक कितें फोकस करतात म्हणटात तुमी कितें म्हळ्यार कितें स्किमा करतात युवकांक आमी आमच्या कितें म्हळ्यार आमी सदां आमचे एक डायरेक्टर तो जावन आसा आमचो एल्रॉय पॅट्रिक सल्टान तो एक मेकॅनिकल इंजिनियर आनी संत उद्यम कन्सल आसा ताका आमी सुमार एक 5,000 नव्या कस्टमरांक नव्या म्हळ्यार इशेदारांक यूथ इशेदारांक ताका बँका गाडी जाय आनी 5,000 डेपॉसीट होल्डराक नवे एक डेपॉसीट होल्डर म्हळ्यार एक अकावंट करचे येवजण आमकां जायचे 5,000 म्हळ्यार तुमी तांकां टार्गेट दिवन तशें करतात की विचारून ताका तुमी निर्देशक जावन घेतला तो कॅथोलिक युवा संस्थेचो अध्यक्ष जावन ओ, आसलो हा. एकदम ताका संघटनाचें कॅपॅसिटी आसा हो युवा जणांना लगेडची कॅपॅसिटी आसा आनी तो करता म्हळ्यार बरो आसा कित्याक म्हळ्यार तांचे एक कॅथोलिक युवा संस्थे सगळे एक संघटना देशी मटर आसा उडपी मटर आसा आतां ICOMच्या मानताकाल काम केले तुमच्या वाटून सुमार जाण आसात, आसात होय. सुमार जाण आसात भुरगे हांगा एल्रॉय विशयान तुमी सांगतात होय. जॅक्सना विशयान सांगतात होय, होय. आमच्या उपरांत असो आमचो पिटर आसा पिटरा मागीर आमी उलया ताचे कडेन तुमचे ते विजन युथांच्या विजना विशयान तुमी इल्लें एक्सप्लेन करा कशें आसा म्हणून कित्याक म्हळ्यार आजकाल आमच्या MCC बँकाचे कस्टमर्स ते बेज पळयल्यार ते 60 वर्सां वयले आसा 60 वर्सां वयले 70 वर्सां वयले. डेपॉझिटर चड हय आदले आसात पूण आतांचे काळान म्हळ्यार नेट बँकिंग SMS बँकिंग आतां पुरो टेक्नॉलॉजी नवी टेक्नॉलॉजी आसा आनी आमचे बँकाक नवे कस्टमर्स आयल्यार मात्र आमचे बँक आनीक इम्प्रुवमेंट जातात म्हळ्यार युथांक तुमी टार्गेट करूंक रेडी आसात आनी तांचे थ्रू तुमी नेट बँकिंग म्हळ्यार ॲप गीप लॉन्च करूंक रेडी आसात म्हणटात ready आसात. म्हळ्यार फ्युचराक तुमी खंयचे ते ॲप आनी जावंक रेडी आसा म्हणटात विक्षकानो परत आमी ब्रेक घेता हे संवाद आनीक मुखेल्या टिमाक इंट्रोड्यूस करचें काम आमी मुखार व्हरता कोंकणी समाजांतली नेकेत्रां कार्यक्रम मुखार व्हरतले पळया V4 न्यूज तुमच्या माहिती खातीर कोंकणी समाजांतली नेकेत्रां ह्या कार्यक्रमाच्या आमी तिसऱ्या अध्यायांत आसा आमच्या सांगता MCC बँकाच्या चुनावणेक रावल्ले आमचे महानी हांगासर आसात आमच्या मदें आसा आमचो एका ग्रूप आसो तांतल्या इलेक्शन रावले एका ग्रूप आसो मुखेली अल्विन पॅट्रीक पत्रावो तो आपल्या टिमाक इंट्रोड्यूस करतीत आसलो ताचे सांगता हांगासर आमचे सांगता एक भोव सक्सेसफूल LIC एजंट तितलें मात न्हय एक मेडिसीन दिवन ते एक हाय रेंजाचे मेडिसीन दिवन आपणाच्या सांगता आसल्ल्यांक एक गूण करचे तले तेय ऑर्गनायज करचो पिटर एंटनी आसा आमकां तो पिंटो म्हणून केदाळे बारी परिचीत BJ रावता आनी मस्त वर्स जावन बारी सक्सेसफूल युवक पिटर तूं 16,000 कोणाच्या हातान शिरका नाय या एका आनी तूं कसो पावलो पहिल्यान पयलें ह्या कार्यक्रमांत म्हाका मस्त संतोष भोगता सर म्हजे प्रणाम सर विक्षकांक ह्या एका सवालाक तुमी विचारतना म्हाका बरें लागले विशय कितें म्हळ्यार नायकत्वाचे लायन्स क्लबांत ऑल्विन पॅट्रीक पत्रावो हांची परिचय जाल्या उपरांत ताणें म्हाका उद्यमा सांगता एक
समाज एक की आमी रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा ताचे सांगता तुवें आज जोडीचें आनी तुका आसलें टॅलंट थंय तुवें उपयोगशीचें म्हण ताणें म्हाका आपयिल्लें आनी एक मुखेली जावन आसा तो ताका खंय वचचें म्हण ताका गोत्त आसता आनी तो ती वाट समकोण आसता तशेंच दुसऱ्यांक तो आपोवन व्हरता ही तिनी लक्षणां आमच्या मुखेल्या कडेन हांवें पळयल्यांत तो हर एका विशयांचेर संवाद चलयता तो डिसिजन सेल्फ काण घेना रॅदर दॅन ताच्या टिमा सांगता तो सजेशन्स काण घेवन ताचें डिसिजन लेटर स्टेजीर दिता व्हेरी गुड आनी अहले मुखेली आमकां मेळटना हाच्या फाटल्यान पाठिंबो दिवन रावचो म्हजो कायदो आनी अहल्या वटूक हांव केदाळाय रावता म्हणलो म्हाका एक तो दृढ निर्धार म्हजो आसा जेसी सांत आसलोय होय. लायन्स क्लब आसलोय रोटरींत आसलोय म्हण दिसता आनी इतर सबार आनी MRDT खंयचे ते LIC MDRT. MDRT LICचे योगक्षेम बहामेहम म्हणल्या प्रिंसिपलाचेर चलचे LICचो तूं एक यशस्वी एजंट पर्यंत तुजे कडेन ऑफिस आसा आनी पुरा लोकांच्या भद्रते विशयांत चिंतना सेम तुज्या त्या वहिवाटा सांगता बँक कशें तूं हाडूंक सांगताय बँकाच्या विशयान सांगचें जर पयले म्हजे उपकार हांवें बँकाक आटयचे कित्याक म्हूण सांगल्यार 1995 हांव इन्शुरन्स एजंट जावन 18 वर्सांच्या प्रायाचेर हांवें एजन्सी काण गेल्ली कित्याक म्हळ्यार म्हाका कोणाच्या हाताखाल काम करच्या की चड स्वंत उद्यम चलयचे म्हणले एक आशा म्हाका आसली आनी त्या टायमार आमकां ऑफिस ना जाल्यार मर्याद नातली घरांत बिझनस करच्या विशयांत ते एक मर्याद नातली म्हणल्यार बरें आसलें त्या टायमार आमकां लोन दिवंक या ऑफिस सेटअप करूंक म्हाका कुमो केल्ली MCC बँकान ओह दॅट्स ग्रेट आनी काही सेक्युरिटी नासतना म्हणजे 50,000चे लोन 98 सेल्फ लोन सेल्फ लोन वय एक दोगा दोन जामीन काण घेवन दिवचे लोन दिल्ले तुका दिले वय सुरू म्हाका इल्लें बरोवंक कश्ट जाल्ले ना म्हूण सांगना पूण ते एक पाटी पावोवचे आनी ताचे वरून सर्तीक लोन काडून म्हजें ऑफिस हांवें सेटअप केलें आज म्हज्या बिझनसान म्हाका इन्वेस्टमेंट म्हळ्यार म्हजे उतार मात्र आनी म्हजे प्रामाणिकता मात्र ह्या दोनांयकी MCC बँकान दुडू सहाय केल्ले वरवीं म्हजें ऑफिस सेटअप जालें आनी ताचे वयर हांवें कालय बिल्डअप केलां जाल्यार जर तर लायन्सान जावन दी JCसान जावन दी तुमी सांगले MDRT अचिवमेंट जावन दी या तुमी मेडिसीन म्हूण सांगले ते कंपनीचे एमवेचे डिस्ट्रिब्युशन हांव करता आनी त्या विशयांत हांव उरल्यांक की हांवें जर तर कितें केल्लें आसा तें दुसऱ्यांक करूंक हांव प्रचोदन दितां तांकां म्हज्यो सांगता इनवॉल्व करता जाल्यार फर्स्ट क्रेडीट वचचें MCC बँकाक वय आनी हांगा बँकिंगांत म्हजो पात्र कितें म्हूण सांगल्यार म्हजे बरी मस्त जण तरणाटे एक दिशा नासतना ह्या कामाच्या विशयांत तांकां एक फोकस करनासतात सो तल्यांक स्वंत उद्यमाक तांकां हाडचे खातीर आनी तांच्या पांयार तांणी रावोवचे बरी एक म्हजें एक उत्तेजन तांकां हांव दितेत आसा स्पेशली फायनान्शियल फिल्डांत बँकिंग जावन आसा एक सर्वीस क्षेत्र आनी बँक एक मिडिएटर जावन आसा एक बिझनसमॅनाक तशें कम्युनिटीक एक मिडिएटर जावन आसा थंय तर सेवा जर तर बरी जाली जाल्यार लोकां मोगाळ सेवा दिली जाल्यार हस्त्या तोंडार सेवा दिली जाल्यार चड लोकांचे थंय अट्रॅक्ट जाता देव बरें करूं पिटर तुज्या त्या एक्सप्लेनेशनाक आनीक म्हळ्यार तुका एक कितें लोकां थंय संपर्क आसा म्हणून कळटा आमच्या मध्ये ऑल विनम आसलो ताच्या टिमाचो जो परिचय करता आसलो उरल्यांची कोणाक फावो नात तांची एक परिचय कर चड आमच्या कडेन काय म्हणून जाल्यार तुजे व्ह्यूज सांगूंक आमकां कश्ट जाता सांगा आमचो अनेक प्रमुख मुखेली जावन आसा लॅन्सी डिकुन्ना बोंदेलचो AICचो अध्यक्ष जावन आसलो कातोलीक सभेच्या कोडयाळ अध्यक्ष जावन आसलो दोतोर बोटी होय परतून एफटी परतो ऑल इंडिया कातोलीक युनियनचो दुसरे फावटी अध्यक्ष पंदेलांत उपाध्यक्ष जावन आसलो कार्यदर्शी जावन आसलो आनी सुमार हय आनी सगळ्या मंगळूर DSC उडपीचे एक चेरपारीचो तोंड तें आनी एक बरो एक मुखेली तशेंच जोसेफ मायकल पिरेरा पिरेरा सिरताडी आनी एक MDRT आनी 25 वर्सां आदीं तो कातोलीक युवा संघटनेचो केंद्रीय समिती अध्यक्ष जावन आसलो आनी 25 वर्सां उपरांत तसो पूत जेसन पिरेरा अध्यक्ष जाला ते एक व्हडलें साधन आनी पिरगेजीन जावन दी गोळीक मंडली जावन दी SVP जावन दी तो सेवा करना आसा आनी एक प्रामाणीक मनीस या जोसेफ विशयान आनी एक स्पेशल म्हळ्यार ताचें ऑफिस ग्रामांतरल्यावर आजूर आसा त्या शिरताडीत आनी थंय जावन तो सगळ्या कॉन्टॅक्ट करता ऑल इंडिया टॉप 14 आसा तो वय 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 पूण तो ऑफिस अजून ताच्या गांवांत आसा त्यामुळे त्या गांवचो ताका परमळा म्हळ्यार ते
आणि एक आमच्या जनरल कॅटेगरींत एक मॉरिस मंत्र म्हणून आसा आमी या 11 जाणांक जनरल कॅटेगरी सोदतना म्हाका एका मनशा विशयान म्हळ्यार एक मनीस तो दुबळो धाकटो जायचे, तो आम आदमी जायचे, दुबळ्यान धाकट्याचे कश्ट ताका जाणा आसायचे, दुबळ्या सांगाता आनी कोण निर्गतीक सांगाता तांचो ताळो जाय म्हणल्यार म्हजो एक उद्देश जावन आसलो. हा तो कितें जावन आसा रईत की नाही रईत न्ही तो एक पोस्टल डिपार्टमेंटांत हा. पोस्टमॅन जावन आसलो पूण 2 प्रशस्ती मेळ्ळ्या ताका. ऑल इंडिया लेवलार 2 प्रशस्ती मेळ्ळ्या. 24 वरां काम करून रेडी तो. पोस्टलाच्या न्ही पोस्टल न्ही समाजसेवांत तर घरा 12 वरां पयल्यार या एका वरार कोणी आपयल्यार खंयचे गरजेक पावल्यार कोणाक आस्पत्रे पावंक असल्यार खंयचेय गरजे पावसो मनीस तो एक सादो मनीस आनी एक प्रामाणीक मनीस. खंयचेय पार्सवयना बिडी सिगरेट या सोरो ते खंयचें ना केले मनीस बारी अप्रूप. आनी एक काय म्हळ्यार ताचें प्रामाणीकपण ताच्या तोंडार पदरळटा. एक मनीस पळयले कुठल्या हो मनीस ही जेन्ना आवली हो मनीस जावी येता म्हणचे जाल्यार ते मनीस म्हणटलो व्यक्ती. म्हळ्यार तुमी एक टीम करतना सिंक्रनायज करून सोडला म्हणचे तो म्हळ्यार सगळ्यांक की एक टिचर आसा, लेक्चरर आसात, प्रोफेसर आसात, तुमच्या सांगता LICचे लोकांचे सेविंग्साक प्रमोट केल्ले आसात, इंजिनियर आसात, पुरो आसात. हांकां आणखीन मुखार येतना तुमचे स्पेसिफीक प्रोजेक्ट कांय तरी आसा की मुखल्या दिसांनी स्पेसिफीक? एक अनेक म्हणजे असं डॉक्टर लविना डिमेल्लो म्हणून ते असिस्टंट प्रोफेसर श्रीनिवास युनिव्हर्सिटीत आणि ते आता ही काम करता हय ते काम करता आणि ते एक पुरोतक डॉक्टरेट मेळ्ळें आणि तिका अंतू सदावर समुदाय अभिवृद्धीन तिका आसक्त आणि आमचे CSR प्रोजेक्ट तिका एक जबाबदारी. CSR प्रोजेक्ट म्हणून सांगल्यार CSR प्रोजेक्टांत नुसतो समाजाची कामां करूं त्या विशयान तुम्ही कांय आलोचन केल्या की म्हळ्यार तुमकां 5 वर्सां त्या अनुभव आसा जाल्ल्यान CSRचे हाच्या आदले म्हळ्यार तुमी डेपॉझिट उरयला की या CSR ऑलरेडी स्टार्ट केला? ना CSR ऑलरेडी आसा सुमार एक 50 आसात. त्या 50क मुखल्या 5 वर्सांनी आमी कुडसून एक हावजींग प्रोजेक्ट MCC पॅका तर्फेन समाज खातीर एक हावजींग प्रोजेक्ट म्हळ्यार एक इल्लोसो कोणी जागो दान दिल्यार या कोणाचे म्हणजे कुमक काण घेवन एक जागो काण घेवन थंयसर एक 10-15 घरां बांदून म्हळ्यार एक फ्लॅट टायपार बांदून ती दुबळ्यांक दिवचे. म्हळ्यार त्या CSRाक तसलो एक अवकाश आसा की? आसा की म्हळ्यार ते भायर दिचे म्हणून नात की पयशे भायर ते समाजीक येता ते लोन कशें करतात ताका? लोन का आमी दिवचे न्ही ते आतां CSR म्हळ्यार कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ते धर्मार्थ पयशे दिवचे. हर एक संघ एक संस्थ्याक सरकारचे निर्देशन इतले पयशे तुमी CSRाक यूज करचे म्हणून आसात. आमचे ते फंड्स एक्युमुलेटेड जाल्यात ते एक्युमुलेट जाल्ले आनी मुखल्या 5 वर्सांनी आमी ताका घरचे काण घेवन एक बरें येवजन कितें म्हळ्यार आतां एक आमचे प्रपोजल मात्र आमी अधिकार राविल्ल्या उपरांत आमच्या समुदायाच्या मुखेल्यांक काण घेवन तांची अभिप्राय काडून हे प्रोजेक्ट आमी जारी करतले. भोव बरें अल्विन पत्राव. परत ब्रेक काडून आमचो वेळ आयला. कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां कार्यक्रम मुखार सुरू येता चवथ्या अंक्याक. मुखल्या अंक्या खातीर राखो रावा. V4 न्यूजांत हे अंक पब्लिश येता. देव बरें करूं. V4 हांच्या कोंकणी समाजाची नेकेत्रां कार्यक्रमाक परत स्वागत तुमकां. हांगासर आमचे मदें आसात अल्विन पत्रावो हे आनी हाच्या टिमांतले थोडे सदस्य हांगासर आसात. आमी तांचे कडेन संवाद चलयतले कितें म्हळ्यार परवां आयतारा चुनावण आसा. सकाळीं 9 तावन सांजेर 4 रामसर एलोशियस हायस्कुलाच्या हॉलांत जातले आनी ताचें फलितांव त्याच सांजेर येतलें. आनी 2 दीस 72 गंटे म्हणून पिटर वडल म्हाका कॉल करून सांगतलो. आमच्या मदें तांचो एकलो बचपेतावन संतोष डिसोजा येवन हांगासर आयला. संतोष स्वागत तुका. चुनावाक रावला पयले फावटी MCC बँकाच्या चुनावाक म्हण दिसता. हे 100 वर्सां आदले बँक आमी उपरांत हे फावटी भितर वचून भायर आयिल्ले मनीस भोव सत्तेन ते मुखार सुरू येता. आमच्या समाजीक भोव थँको जावन रावता. तुमी हाका चुनावाक रावंक कितें मूळ उद्देश? पयल्यान पयलें V4 वीक्षकांक म्हजे प्रणाम.
हांव चुनावणेक रावता आसतना आमच्या टिमाच्या लिडर श्री ऑल्विन पत्रावनू तांचें टीम पळयता आसतना एक निस्वार्थी मनोभावाचे टिमाच्या सदस्यांक पळयता आसतना आनी ते येवन म्हज्या लागीं तुवें आमच्या ह्या टिमांत तुवें आसा जाय म्हणून तांणी सांगल्या वेळार परतो संतोष भोगलो आनी हांवें तांच्या ह्या एक निस्वार्थी सेवेक तांचो एक हात हांवें घट करी जाय म्हणून चिंतलें आनी ह्या एली सभाक एक तांच्या संगताक उमेदवार जावन रावा जाय म्हणून म्हाका भोगलें. एक कितें की म्हळ्यार आलुनम आतां तुज्या टिमांत कंटिन्युअस नंबर आले बरें दिसना म्हाका खंयच्या मनशाक खंयची नंबरां म्हणून येवटी सगळ्यात चड कित्याक म्हळ्यार कांय तरी तुका लाभ जाता जाल्यार आमकां एक संतोश जाता कित्याक म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा तुमच्या टायमाचेरय तुमी कंटिन्युएशन 16 ब्रांचांय प्रॉफिटाक येवच्या बरें पळयल्यांत आनीक ह्या वरवीं बँक प्रगतीर गेल्लें दिसता. तुमच्या टिमांत कोण कोण आसात खंयच्या खंयच्या नंबरार आसा म्हणून एवढी दाखोवन सोडा नंबरां जाल्यार सांगा हर एकल्या नंबराची नाही कोण म्हणून सांगा. आमच्या समान क्षेत्रांत नंबर 2 ऑल्विन पॅट्रिक पत्रावो, नंबर 5 एल्रॉय पॅट्रिक सल्डाना, नंबर 6 जॅक्सन एरिक डिकोस्टा, नंबर 9 जेराल्ड लॅन्सी डिकुन्ना, नंबर 10 जॉन क्लॅरन्स मिरांदा, नंबर 12 जोसेफ मायकल पेरेरा, नंबर 15 नेरी कर्नेलियो, नंबर 16 पीटर एंटनी पिंटो, नंबर 17 मनोज झेवियर डायस, नंबर 18 मौरिस मोंतेरो, नंबर 21 संतोष मेरियन जे डिसोजा आणि स्त्रियांच्या क्षेत्रांत नंबर 2 कोनी टीचर आणि नंबर 4 डॉक्टर लविना डिमेल्लो नी नरोन्ना. तुम्ही ह्या 13 जाणांक तुमच्या त्या टिमांत विणतना कशें पुरा विंगड माहीत घेतली म्हणून सांगलें. तुमी सडावत जावन काल जाता की म्हळ्यार एक टीम बांदल्या उपरांत मुस्तपटी मेळटना डिफरन्स ऑफ ओपिनियन येतात म्हळ्यार हर एकल्याक इट इज ए कॉमन कितें म्हळ्यार फाल्यां फाटल्यान उलयतना तुमीन तें सांगलें पुरो जायचें म्हणल्यार बरी जायना तें ताका कितें कॉमन फॉरम आसा करूंक चिंतलां. एक म्हळ्यार आमी प्रजाप्रभुत्वान जियेता हर एकल्याकी ताचे अभिप्राय आसात. हर एकल्याच्या अभिप्रायाक आमी मान्यता दिचे तांच्या ओपिनियनाक आमी रेस्पेक्ट करचे आनी निमाणें आमी निर्धार घेतना सगळ्यांचे अभिप्राय घेवन आमी निर्धार घेवचो. त्या देखून म्हजी सिस्टम तसो कित्याक म्हळ्यार हर एक विशय हांव ते म्हणजे टिमान घालून आनी तांचे सांगता विचार विनिमय करून निमाणें निर्धार घेवचो. हांव केदाळे म्हज्या हर एका क्षेत्रांत जावं पुरो शिवायमंत आसतना जावं पुरो लायन्स गव्हर्नर आसतना पुरो आतां MCC बँकांत हर एकल्या कडेन कन्सल्ट करून तांची सल्ला सुचना काणून हांवें निर्धार घेवचो. म्हणजे जिणेन केदाळे हांवें वैयक्तीक निर्धार घेतलो कांय ना म्हळ्यार एज अ टीम जावन आमी चिंतचें. एज अ टीम जावन टीम लिडर जावन ताचे टिमाचे सदस्य. आतां तुमच्या वैयक्तीक गरजांक बँकाच्या हिशेदारांच्या आनीक ठेवणी दवरतल्यांच्या भद्रते विशीं तुमी वैयक्तीक गरजांक ते थंयचे पयशे आपणतले बरी तुमच्या कुटुंबाक आनी जातले रिस्ट्रिक्शन आसा तुमकां कळीत आसूंक पुरो. पूण हाच्या आदल्यांनी थोड्यांनी खाण गेल्ले म्हण आसात. तुमकां तो संदर्भ आयल्यार तुमकां बारी अनिवार्य जाल्यार तुमी काल करतात. हांवें आदी जावन निती प्रमाणे चलचें. हांव कोणाच्या दाक्षिणायक वळख जायना तें कोणाड जाल्यार इशार येता. हांव फाटल्या 20 ते 37 वर्सां 20 वर्सांच्या प्रायर कतोली वर्सांच्या चल्लो सुमार 30 वर्सां म्हणसर ताच्या उपरांत लायन्स क्लबांत आनी आतां MCC बँकांत म्हज्या सार्वजनीक जिणेंत दाक्षिणायक वळख जावना. निती प्रमाणे ताचें स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगचें आनी मुखारय ते आमच्या MCC बँकांत तेंच काम करतलो. तुमच्या टिमाक जाल्यार तातूंत तुमी पयस दवरची आलोचना करता. टिमाचे जाल्यार टिमाचे बरे गुण आसल्यार हांव एप्रिशिएट करतना खंयसर कोणाचे विकनेस आसा खंयसर वाट्स कोण येता सांगचें हें सारकें न्ही म्हणून म्हणजे सांगचें ते पयलें जावन एक सोय.
तुमच्या त्या टिमांत पयशांचे मिसयूज जायनातले बरी पळोवची म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार थंय शेअर होल्डरांची गजाल आसा कित्याक म्हळ्यार हर एका शेअर होल्डरांक आनीक डेपोजिटरांक तांच्या पयशांच्या भद्रते विशयांत केदाळे खंत आसता कित्याक म्हळ्यार आदले फावटी तुमकां कळीत आसूं पुरो एक ल्हान किटळ हें जावन तेदाळ लोकांनी पयशे विड्रॉ केल्ल्या वरवीं एक फावटी बँक हाडले एक ताचे गुडविल बांदून हाडच्या विशयांत तुमी काणयोंची मेळटा कितें हाच्या विशयांत एक फावटी सांगून सोडा. ते किटाळ परतून येनातल्या पुरी हांवें मुखेलपण घेतलां. ह्या म्हज्या मुखेलपणा वयर सर MCC बँकाच्या इशेदारांनी म्हाका आशिर्वादीत करीचे, म्हाका बेसांवन दिचे. म्हजो उद्देश कितें म्हळ्यार हे MCC बँक आनीकय उंच पावयचे, लोकांक बरें जायचे, इशेदारांक बरें जायचे, लोकांच्या पयशांक भद्रते जायचे. म्हाका कांय MCC बँकाच्या चेअरमॅनाच्या हुद्द्यार बसूंक कांय मोन ना. फाटल्या 5 वर्सांत हांव व्हायस चेअरमॅन जाल्यार एक दिसी हांव व्हायस चेअरमॅनाच्या कजलार बसूं ना आनी बसची म्हाका आशा नासली. म्हणजे व्हायस चेअराचे चेअर एका देगेन दवरले, ते थोड्या दिसा उपरांत काडले. म्हाका कितें म्हळ्यार बँक बरें जायचें. एका संस्थेंत 2 जाण मुखेली आसल्यार चीफ मिनिस्टर आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसल्यार केदाळय एक व्यत्यास येता, अभिप्राय येता. त्या देखून हांवें फाटल्या 5 वर्सांनी कितें केलां म्हळ्यार ऑब्जर्वर जावन काम केलां. खंयसर दोळे उक्ते करून खंयसर काळून चलता, कानांत आयकलां आनी तें मोतीन जिखोवन दवरलां. आनी कितें बदलावण जायचें, खंयसर बदलावण जायचें तें पुरो म्हणजे मोतींत आसा. खंडीत जावन हांव लायन्साचो गव्हर्नर आसतना बरें केलें. आमच्या किन्नीगोळेंत इगर्जी भितर एक सेंट मेरी स्पेशल स्कूल केल्लें, सुमार एक 80 लाख प्रोजेक्ट. आनी खंडीत जावन हे MCC बँक आमच्या समुदायाच्या मुखेल्या वरवीं धार्मिकाच्या लायकांच्या मुखेल तांचो साकार करून खंडीत जावन 5 वर्सां उपरांत तुमी म्हाका सवाल करियात ऑलवीन तुवें केतां केलां म्हणून खंडीत हांव तें हांवें सांगचें म्हणना. तुमी पळयत खंडीत जावन बेसांवन दिया, आशिर्वादीत करा. बऱ्या लोकांच्या हातांत, बऱ्या मुखेलपणा कोणाक आसात तांच्या हातांत तुमी अधिकार दिचे म्हणून विनंती करता. तुमकां सर बरें मागता. कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां ह्या कार्यक्रमाक तुमी आयल्यात. आमच्या कोंकणी समाजांत खंयच्या टिमाची जाल्यारय 13 जाण नेकेत्रां MCC बँकाच्या भितर येतात. तांतली सडावत नेकेत्रां एबल सर लोकांनी गौरव दिवची आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर हिशेदारांच्या MCC बँकाच्या हिशेदारांच्या आनीक डेपोजिटरांच्या बरेपणा खातीर काम करचीच ती नेकेत्रां आमच्या बँका भितर वचोन दी आनी त्या खातीर वावुरतल्या येदोळ वावुरल्या समेस्तांक बरें जावं दी. आमच्या कोंकणी समाजाचें हे एकच बँक 100 वर्सांचें येदोळचो शेड्यूल बँक जाय जें आसलें थोड्या कारणान तर नागालोटन हेच्या त्या शेड्यूल बँकाच्या हेच्या बँकाक थोडे तोंदरे जावन थंय उरलां तें मुखल्या दिसांनी जावं दी. तुमकां सर बरें मागता आनीक ह्या कार्यक्रमाक येवन लोकांक तोंड दाखयल्याक आनीक हे कार्यक्रम यशस्वी केल्ल्याक तुमकां बरें जावं दी. देवाचे आशिर्वाद तुमचे कडेन मागता. विक्षकांक देव बरें करूं. हे कार्यक्रम पळयल्याक कोंकणी समाजातली नेकेत्रां काडून मुखल्या ब्रेस्तारा 7 वरांचेर परत येता. रेमंड देखुना पिंगारा पत्र संपदाक तुमकां सर बरें जावं.